कोण फुडाकार घेनाशिल्लो पूण ताका आमकां कितलें नुकसाण सहन करचें पडलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो रस्तो ते वायडनींग जावचो, त्याच प्रमाणे कल्वर्ट्स जावचे, कारण बरेचशे दोंगर आसा, दोंगरांतल्यान उदक येता आनी ताका उदक वचपा खातीर जसो आमी अमरखाण्या रस्तो केल्लो आसा ह्याच भागांतल्यान म्हणजे आमच्या हनुमान मंदिरा कडल्यान मुखार ते सावयवेरें सड्यार सुद्दां जो रस्तो वेला तसो तरेचो रस्तो करचो ह्या एंगलाच्यान हे रस्त्याचें आज आमी काम हातांत घेतिल्लें आसा। उद्देश इतलोच आसा की जीव हो खूब म्हत्वाचो आसा। आमच्या निश्काळजीपणा खातीर किंवा कोणाचें तरी ऑब्जेक्शन आसा आनी म्हणून ती आमकां झाडां मारपाक मेळना, ताका आमकां इतलें नुकसाण सोंसचें पडटा, हें जावपाक जायना। म्हणून हांव अर्ज करतलो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान ज्या ह्या आमाडी टू पालसरें बितकीचें आमचें जें जंक्शन जें आसा, जितले जाणांची रोड सायडीच्यान जी प्रॉपर्टी आसा, मागीर थोडी सरकाराची आसा, थोडी प्रायवेट आसा, ह्या लोकांनी जे वेळाचेर काम जेन्ना सुरू करतले त्या वेळाचेर खंयसलेच तरेचें ऑब्जेक्शन हाडचें न्ही अशी म्हजी हात जोडून सगळ्यांक नमळायची विनंती आसा। कारण आज जमीन कोण घेवन येवना, परत एकदां हांव उल्लेख करतां, जमीन कोण घेवन येवना, जमीन ही आज नैसर्गीक जावन आसा, जेजो केअरटेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी ताचो गव्हर्नर आसा आनी आमी तेजे फक्त एक ती वापरून लोकां खातीर वापरपाक जाय, पब्लीक युजा खातीर येवपाक जाय। कल्टिवेशन कोणाचें कांय पिड्यार जावपा ना हेजी जबाबदारी आमी घेतले, पूण ज्यो काही गोश्टी आमकां करपाक जाय त्यो खास करून आमकां करपाची गरज आसा। आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की जमीन बरेचशे भाटकार हांगसर येयल्ले आसा, तेंच्यांनी जमीन आपल्या नांवाचेर केल्ली आसा, हें सगळें बरोबर आसा, पूण ज्या वेळाचेर लोकांक ज्या वेळाचेर रस्त्याची गरज आसा किंवा कसलीच तरेची आपत्ती जावपाक जाय ह्या लोकांनी माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाची गरज आसा। फाल्यां सकाळीं यदा कदाचित कोणी कितें आडयलें जाल्यार मुखावेलें आमी मागीर कांय गोश्टी कितें करपा त्यो करता, पूण आमी बरे भशेन तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता। हेन फुडें अशे तरेच्या म्हणजे आमकां खबर आसा हें पडपाचें आसा तरी आसा लोक मारपाक दिना, हें चुकीची गोश्ट जावन आसा, हें हांव सगळ्यांक परत एकदां सांगपाक सोदतां। कारण म्हजो मतदारसंघ हो एक दोंगर झाडां पेडांनी वशिल्लो मतदारसंघ आनी म्हज्या वर्क्स डिव्हिजनाच्या माध्यमांतल्यान 18 रोड्स हे डिव्हिजन जे खंय गोंयांत शक्य जाल्यान अशे तरेचे रस्ते आमी करून दिल्ले आसात। कारण जे लोकांक रस्त्याची खूब गरज आसा, एक एम्ब्युलन्स जर व्हरतलो जाल्यार म्हाका दिसता गाडी पावपाची गरज आसा, अशे तरेचे काही डेव्हलपमेंट आमी आज केल्ले आसात। ह्या गोश्टी करपा खातीर आमकां थोडीशी नाराजी आमी घेवची पडल्या, पूण आमी सदांच हांव असो विचार करता, म्हजेले पंच मेंबर, सरपंच आनी जिल्हा पंचायत हांव सदांच सांगता आमी जे कामा खातीर निवडून आयिल्ले आसा ते काम करपाक जाय, कोणाचे आमी मतां मेळोवपा खातीर आमकां काम करपाचें ना।